मुख्यमंत्री, खेळामंत्री, पर्यटन मंत्री, बीजेपीचो संघटन मंत्री धरून मोठ्या झेडपी निकालान जबरदस्त धपके दिले। मुख्यमंत्री पार्सेकाराक मोर्जे राखपाक जमलो ना, थंय बीजेपीक अपक्ष राविल्ल्या श्रीमती मांजरेकारान हरयले। लाटंबारच्या बीजेपीच्या शिल्पा नायकाक अपक्षाच्या संजय शेटयेन उडयली। पर्यटन मंत्र्यान सुकूर वगडायले, थंय अपक्ष रोहन खंवटेची उमेदवार जिखली। दक्षिणेतय तीच परिस्थिती। खोला बीजेपीचो मंत्री आसतना अपक्ष जिखलो, वेळी नावेले बेंजामिनाचो उमेदवार पडलो। झेडपीच्या निकालान मोठ्या प्रतिष्ठित सत्ताधाऱ्यांक घाम काढलो। कांय कडेन निकालांनी बीजेपीक बरोच धपको दिला। तातूंत सगळ्यात शॉकाद निकाल मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या मोर्जे आणि बीजेपीच्या संघटन मंत्र्याच्या लाटंबारच्या। मुख्यमंत्री मांद्रेचो 4 फावट आमदार, पूण मोर्जे बीजेपीचे माया शेटगांवकाराक अपक्ष श्रीमती मांद्रेकारान वडयली। बीजेपी विरुद्ध ऑल अदर्स अशें थोडेशें गणित जालें। ही गजाल खरी आसा। कशें आसा, लोकशाहीत 50 मतां आणि 100 मतांनी सुद्धा म्हणजे अखेर गेलो हो गेलोच न्ही, पण मतांची बेरीज जर केली पेडण्याची जाल्यार आमी खूप फुडें आसात। माझ्या मतदारांक मी खूप थँक्यू म्हणतात आणि त्यांचा बरा जावचा। लाटंबारच्या रक्षा मंत्री पर्रीकार धरून बीजेपीचो संघटन मंत्री सतीश धोणान प्रचाराक घाम गळयलो। इतले करूनय बीजेपीची शिल्पा नायक पडली। शिल्पा आड अपक्षांचो सर्वपक्षीय उमेदवार संजय शेटये जिखलो। आमदार नरेश सावळ म्हणटा, लाटंबारच्या आणि दिवचले बीजेपीची दादागिरी चलताली। लोकांनी बीजेपीचे उमेदवार आणि पदाधिकाऱ्यांक कितें ते दाखयले। आयचो विजय जो आसा पळय तो सगळ्या लाटंबारसेंतल्या जनतेचो विजय आसा। ज्या पद्दतीन दादागिरी चल्लेली, ज्या पद्दतीन घमेंडीशाही चल्लेली, ती जर पळयत जाल्यार प्रत्येकाच्या मनान असंतोष खतखत्तालो। लोक उघडपणे दाखोवपाक भियेताले, पूण लोकशाहीच्या मार्गान लोक आपलो राग व्यक्त करपाक शकता। आयज लाटंबारसेच्या लोकांनी दाखोवन दिल्ले आसा। आमकां फक्त ह्या एकच कॅन्डिडेटाक न्हू, आमकां कॅन्डिडेटाक उडोवंक जायना तर तांकां जो मत जालो आनी जो मत तुमी पळयलो आसतलो पयशाचो अक्षरशः धूळ। परवरे बीजेपीचा मंत्री आणि 4 फावट आमदार जाल्ल्या दिलीप परुळेकाराक बीजेपीच्या उमेदवाराक जिखोवंक जमले ना। बीजेपीच्या धनश्री गडेकारा आड अपक्षान तेको दिल्ली वैशाली सातार्डेकार थंय जिखली। सातार्डेकाराक अपक्ष रोहनान बरेच काम केल्ले। जे एरोगन्स, जे यू टर्न, जे इनविन्सिबिलिटी आमी उलयत आसा बीजेपी सरकारान जी मतां चडिल्ली, जातून आमच्या टुरिझम मिनिस्टरान जे ह्या दिसांनी जे वागणूक आशिल्ली आनी 3 वर्सां बीजेपी सरकार कितें करता ती सारकी पळोवन जी आसा तांचे कौल तांकां दिल्ले आसा। बाणावले मिकीच्या गोविपाक आव्हान दिवपी गोविपाचोच आमदार कायतूचो उमेदवार हनिबल डिकोस्ता पडलो। थंय चर्चिलाचे अपक्ष मारिया रिबेलो आयले। मिकीक तो प्रतिश्ठेचो प्रश्न जाल्लो। That MLA, Mr. Kaitu, he has gone openly door to door, kneeling and begging people to work against me. The total panchayats were with him. But it is shame for him that this shows his stand for his next 2017 election, where he stands. लाटंबारच्या मोर्जे आणि सुकूरच्या निकालान बीजेपीत मुख्यमंत्री, संघटन मंत्री आणि पर्यटन मंत्र्याक मोठो धपको दिला। या निकालान महायुती केल्ले अपक्ष आणि बीजेपीतल्याच कांय आमदारांकूय भितरल्यान उमेद जाल्या। अपक्षांनी सरकार पक्षाक कितें तो संदेश दिवपाचो तो दिला आणि सरकाराक कितें संदेश मेळपाचो तोय मेळ्ळा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मायन्स आणि मिनरल्स डेव्हलपमेंट आणि रेग्युलेशन विधेयक राज्यसभेन शुक्रारा पास जालें। आदी काडिल्ल्या MMDR अध्यादेशाच्या जाग्यार हो कायदो आयला। नव्या कायद्या प्रमाण राज्य सरकार खणींची पावणी करतलो। 5 वर्सां भितर लिजांची पावणी केली ना जाल्यार केंद्र सरकार पावणी करतलो। रॉयल्टीचो कांय वांटो आदिवासी कल्याणाक म्हूण जिल्लो मिनरल फंडाक वतलो। मात घोशणा करून 72 वरां जाली तरी पर्यावरणीय दाखल्यावेली स्थगिती फाटीं घेवपाचो लेखी आदेश दिल्ली सावन आयिल्लो ना। घेवया एक विराम।